प्रितीच्या भयणी भवनो, एब्राहम लिंकन जेन्ना अमेरिकेचो राष्ट्रपती आसलो तेन्ना सबार पावटी हॉस्पिटलांत बेड करून सैनिकाची खबर तो घेतालो. एका एका वॉर्डांत भितर सरून दर एका जखमी जाल्ल्या सैनिकांक तो बुजवण दितालो आनी जिवीत जिवंक उत्तेजन दितालो. एक पावटी हे भेटे वेळार एक तोरणाटो सैनीक जो मोर्नाचे तोणीर आसलेलो ताका भेट केल्ले तेन्ना लिंकनान त्या सैनिका लागीं विचारली, माय बॉय, वॉट कॅन आय डू फॉर यू? म्हज्यान तुजे बाबतींत कितें करूं येता? आनी तेन्ना ह्या सैनिकान ताका पळोवन म्हळी, म्हजे पावटी म्हजे आवयक तुज्यान एक चीट बरोवं येता. आनी लिंकनान त्या वेळार रोखडेंच कागद घेवन पेन घेवन ताची कुशीक बसून जें कितें ताणें सांगलें तें बरयलें. आनी लिंकनान ताका सांगलें, रोखडोच म्हज्या ऑफिसांत गेल्ले उपरांत हांव तुजी चीट पोस्ट करतां. आनी एक पावटी लिंकनान ताचे लागीं विचारलें, म्हज्यान आनी कितें तुजे बसत करूं येता? आनी ह्या सैनिकान म्हळें, तुज्यान म्हजेशी बसूं येता, तुजो हात म्हज्या हातान तुज्यान घालूं येता. आनी लिंकनान तें केलें. आनी कांय वरां उपरांत हो सैनीक मेलो. बाबा भयणीनो, ह्या ल्हान उदारा वरवीं आमकां गमून येता की लिंकनाचे भेटे वरवीं जी खुशी ह्या सैनिकाच्या मनांत आनी काळजांत आसली ती लिंकनान शांती पावयली. आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्ल्यान ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. जेजूच्या पावलांनी बागेंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन भेटे वरवीं मिसांव पाळुया. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार इसायास प्रवादी आमकां सांगता की देव मनशाक भेट करूंक आयलो. आपल्या प्रवाद्या वरवीं देव मनशाक भेट करता. आनी इसायास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत ही उतरां म्हणटना खुड्डी मनशां पळोवंक लागतली. जेजू ह्या संवसारांत येतकूच मनशाक तो भेटतलो आनी मनशांक बरेपण दितलो म्हूण तो आदींच फुडें सांगता. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां. द गुड डे जेजू सरशी आयले तेन्ना जेजून तांकां बरें केली. आपले भेटी वरवीं देवाचें बरेपण तांकां उक्तें केली. पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार तरेकवार भेटीचो उल्लेख केल्लो आमकां मेळटा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आब्रामांक बरी खबर दिवंक ते एक जाण ताका मेळूंक येतात. राजाच्या पयल्या पुस्तकांत आमी नदर मारीत जाल्यार थंयसर जाणवाय जोडूंक शेबाची राणी सोलोमावाक भेटता. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी नदर मारीत जाल्यार थंयसर फेकोणी मेळूंक सिरियेचो कोडकार नामान एलिशाक मेळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारीत जाल्यार आदार दिवंक मारिया आपले मावशी भयणीक भेट दिता. बागेंत पावलो तेसलोनिकारांक आपले पयले चिटींत संबंद उदीक तिरावंक तोच बागेंत पावलो आपणेन स्थापलोल्या सोबांक भेट करूंक ओतरेकता. भेटी वरवीं हे मनीस दुसऱ्यांक कितें तरी बरें दितात. जेजूच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार जेजू वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत जायतें बरें आयिल्लें आसा. जेजूचे भेटे वरवीं मनशांक पेकोणी मेळटा. आनी पळयत हांव जेन्ना जेजू
शिमावाच्या घरांत वेता तेन्ना ताचो सासूमाय बरी नासली. जेजू तिचेर हात दवरून तिका बरी भलायकी दिता. जेजूचे बेटे वरवीं मेलोल्यांक जिवीत मेळटा. जेन्ना जेजू जायरुसागेर वेता तेन्ना ताची धूव मेलोली, तो तिका हात लावून नवें जिवीत दिता. जेजूचे बेटे वरवीं मनशाक नवें जिवीत फावो जाता. जेन्ना जेजू जाकेवागेर वेता, जाक्यो आपणाचें पातकी जिवीत सोडून दिवन नव्या रस्त्यार आपलें जिवीत मांडून हाडटा. जेन्ना जेजू बेटेक वेता तेन्ना दुसऱ्यांक तो बुजवण दिता, दुसऱ्यांक उदीक आपणाची शिकवण दिता. जेन्ना मार्ता आनी मारयेगेर वेता तेन्ना लाजरूस मेल्लो तेन्ना जेजू तांकां बुजवण दिता. हे भाशेन जेजूचे बेटे वरवीं जायत्या मनशा कुळाक बरेपण मेळ्ळें. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार तेंच आमकां दिसून येता. गोमुळीक बेट आपल्या मिसावांत एक उपाय ताणें केलो. तो सदांच बेटे वाटेर आसलो. भुरग्या वरवीं ताणें आवय बापायंक भेट केली आनी आपले बेटे वरवीं दोतोण ताणें शिकयली. पारावास नुस्तेकारांक भेट करून तांचे प्रश्न तो समजलो आनी ह्या वरवीं तांकां नवें जिवीत दिलें. हे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेरान बेटे वरवीं आपले मिसांव शांती पावयली. बाबा भयणीनो, आयज ह्या नव्या नोवेनाच्या दिसाक भितर सरतना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. जेजूच्या पावलांनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन बेटे वरवीं मिसांव पाडुया. एकामेकाक आमी भेट दिता तेन्ना दुबावावरीत आमी आमचो मिसांव वेव्हारांत घालता. आनी ह्या गवळीक वर्सांत आमच्या आर्चबिस्पान आपले गवळीक चिटींत केरी भाशेन गवळ्याक आनी फिरगोजीच्या फुडाऱ्यांक बेटीची कितली गरज तो हे चिटींत सांगता. खरेंच दर एका गवळ्यान, दर एका यादनिकान आपले फिरगोजींत वावर करता आसतना आपले पोरजेक भेट करूंक फावो. कित्याक हे बेटे वरवीं ताका आपले पोरजेचो थाव मेळटा. बेटे वरवीं तांच्या सुखान आनी दुखांत वांटो घेवं येता. बेटे वरवीं तांच्या प्रश्नांक जबाब दिवं येता. जेजू ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना न्हूच फकत जुदियो धर्मांतल्या लोकांक ताणें भेट केली, पूण सामारितान वस्तुरेक जायरुसाची दुवेक भेट करून तांकां बरेपण दिली. आमी गवळ्यांनी यादनिकांनी न्हूच फकत ग्रेस आसलेल्या मनशांक भेट करूंक, पूण बिस्म साहेब आपले चिटीन आमकां सांगता, उदी करून परदेशांक, समाजाचे देगेर आसलेल्यांक, समाजान भायर उरलेल्या मनशांक भेट करून तांच्या जिवितांत कितें तरी बरें दिवंक आमचो बिस्म साहेब यादनिकांक उलो करता. तेच भाशेन आमचे फिरगोजेंत गवळीक फिरगोज सोबा आसा. हे सोबेंतली फुडारी आमकां समुदायाच्या वांगड्यांक भेट करतात. केन्ना भेट करतात? जेन्ना फिरगोज पोतर वांटूंक जाय तेन्ना ती भेट करतात. घोडी केन्ना देणगी एकठांय करचे वेळार आमकां ती भेट करतात. घोडेक मिसावाचें कॅलेंडर वांटचे वेळार आमकां भेट करता. पूण असलेच वेळार न्हय, पूण अदीक करून आखांताचे वेळार, पिडेचे वेळार दुबळ्या धाकट्यांक भेट करून तांकां कितें तरी बरें करूंक आमचो बिस्म साहेब हे चिटींत उलो करता. बाबा भयणीनो, आमचे फिरगोजींत जायतीं संस्था आसात आनी संस्थेची वांगडी जायते कडेन भेट करूंक येतात. जावं भोणकुडीन भेट करतात, जावं आजिलांनी पिडेवंता आनी जाणटेल्या बाबा भयणांक भेट करतात. घडीक जाणटे यादनिकाच्या घरांत भेट ती करतात. एकदम बरें. हे भेटे वरवीं आपणाचे मिसांव ती फुडें व्हरतात आनी
दुसऱ्यांकूय हे मिसांव जिवंक उत्तेजन दितात. तर बाबा भयणानो, जे जेसून केलें तेंच आमी करूंक वावरुया. जे बागयोंत फ्रांसीस शावेरान केलें तेंच आमी आमच्या जिवितान करूंक वावरुया. आमचे भेटी वरवीं उदीक बरे भाशेन आमची मिसांव पाळूंक ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना जेसूची कृपा आनी बोळ आमकां सगळ्यांक फावो जावंक मागुया.